ताका जाय आसतलो आनी एक पोर्टफोलियो. ट्रान्सलेटर जे जाय पळय न्ही ते ट्रान्सलेटर अजूनय बी आमकां मेळना, हांव मान्य करता. हांगासरल्यानूय आमी स्पिकर डेट दी केन्नाच्यान अशी सुरवात जातली, केन्नाच्यान सुरवात जातली. ताणें सांगला एंड ऑफ फायनान्शियल इयर म्हणून. अरे बाबा आयक रे, तुवें हो स्टेटमेंट काडला तो मुखेलमंत्र्याक खबर नाशिल्लो. हो आतां म्हाका शिकयता, आतां हांव शिकून आयला मरे कशें तुमकां धरप तें. तूं एक ऑडिट कर बिटवीन डिपार्टमेंट्स. तुवें आतां टायमपास केला. कोंकणीच्या विरोधान आहा असो दिसता सरकार म्हाका. यू हॅव टू एम्प्लॉय पीपल न्ही. कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणिल्लें तेन्ना तूं नाशिल्लो ते कोंकणी एज्युकेशनाक. स्पिकर सर, हो प्रश्न आहा कोंकणीचो. आतां आमी तांकां 5 सब क्वेश्चन विचारल्या. म्हळ्यार कोंकणी ऑफिशियल गॅझेटीन केन्ना येतली, त्यो सोशल मिडिया हँडलांनी केन्ना येतलें, गोवा ऑनलायनान केन्ना येतलें, ऑफिशियल SMS-आन केन्ना येतलें, वेदर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आनी ऑटोनॉमस बॉडीज कोंकणी वापरता म्हणून तुमी ऑडिट केला काय कितें. सगळे हाका स्पिकर सर आन्सर मेळ्ळा नो. आनी नेसेसरी इन्स्ट्रक्शन्स वील बी इशूड. हाजेर कितें दिसता स्पिकर सर? मुख्यमंत्र्यान एकदां म्हाका काडटकर एक स्टेटमेंट काडिल्लो की आमचो आतां खरें गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. कसलें गोंयकारपण हें कोंकणीचे विरुद्ध? सो स्पिकर सर, हांव मागतां की आनी एक मुख्यमंत्र्यान उत्तर दितना विसरला तो की ताजो प्रिंटींग मिनिस्टर हो रोहन खंवटो हाणें एक स्टेटमेंट काडिल्लो 24 फेब्रुवारी 2023. कितें म्हणटा तो की ऑफिशियल गॅझेट आतां कोंकणीन येतलें म्हणून. हें 25 तारखेक हेराल्डाचेर आयलां. 25 तारखेक ताणें परतें काडलां. हें 26 तारखेक टायम्स ऑफ इंडियाचेर आयलां की कोंकणी वर्जन ऑफ गॅझेट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर म्हणून. स्पिकर सर, हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्री विसरलो. सो हांव आतां ताका स्पेसिफीक प्रश्न विचारता. डेट ऑफ लॉन्च ऑफ कोंकणी वर्जन ऑफ गॅझेट केन्ना आसतलें? रोल ताजो ऑफिशियल लँग्वेजीचो आसतलो काय प्रिंटींग आनी स्टेशनरीचो आसतलो? कोणाचो आसतलो तें सांग. स्पिकर सर, हातूंत खुबश्यो डिफिकल्टीज आसा. एक म्हणजे आमकां जे सारके ट्रान्सलेटर जे जाय पळय न्ही ते ट्रान्सलेटर अजूनय बी आमकां मेळना, हांव मान्य करता. स्पिकर सर, ताच्या खातीर म्हणजे आमी तो मागीर म्हणजे इट इज एन ऑटो ट्रान्सलेशन जर जायत जाल्यार तितून खूब मोठ्यो मिस्टेकी ज्यो आसा पळय न्ही ऑटो ट्रान्सलेशनान आसा. त्या खातीर म्हणजे आमी एक्चुली तेजी सुरवातूय केल्ली सोशल मिडियाचेर प्लॅटफॉर्म वापरपा खातीर. आनी स्पिकर सर, हांव म्हाज्या म्हणजे खुद्द सोशल मिडियाचेर आमी एकदां घातलें की कोंकणींतल्यान आनी तेजे वाचतल्याक तें इंग्लीश दिसता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी जरी म्हटलें की इट इज एन बरो मरे इतकें जरी म्हटलें जाल्यार गूड डॅड हें तेजें ट्रान्सलेट जावन इंग्लीश वाचतलें. म्हणजे हांव कोंकणींतल्यान बरयतलो, फुडल्या वाचतल्याक तें इंग्लीश ट्रान्सलेशन येतलें. बरो मरे एक गूड डॅड अशें ताका इंग्लिशींतल्यान तें ह्युमन एंगल आसूंक जाय. तूं जर थंय ती फक्त हातून गेलो तें जावचें ना. तूं यू हॅव टू एम्प्लॉय पीपल न्ही. येस. कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणिल्लें तेन्ना तूं नाशिल्लो ते कोंकणी एज्युकेशनान. स्पिकर सर, आसूंक जाय तें कोंकणी उलय, कोंकणी बरें आमच्या ऑफिशियल हितूर गॅझेटान आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीच्या वतीन आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या. ना ना, तें ऑफिशियल लँग्वेज आसूंक जाय तातूंत. नाल्यार पोर्टफोलियो कितें ताका दी तो पोर्टफोलियो. ताका आनी एक एक्स्ट्रा दी. खूब आहा तो बरो करता काम. ताका जाय आसतलो आनी एक पोर्टफोलियो. स्पिकर सर, आनी एक गॅरे पोर्टफोलियो. आमी आमच्या ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन हे सगळे ट्रान्सलेटर घेवप सुरवात करता. थंयसर आमी आमच्या त्या डिपार्टमेंटान प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटान ते घेतल्या. हांगासरल्यानूय आमी स्पिकर सर सुरवात करता. डेट दी केन्नाच्यान अशी सुरवात जातली, केन्नाच्यान सुरवात जातली. ताणें सांगला एंड ऑफ फायनान्शियल इयर म्हणून. गॅझेट चालू जालें स्पिकर सर. अरे बाबा आयक रे, हांव मागता ऑडिट. गॅझेट जालें म्हणून सगळें स्वर्ग देंवलें ना. तुवें हो स्टेटमेंट काडला तो मुखेलमंत्र्याक खबर नाशिल्लो, नाल्यार तो नो म्हणून आन्सर दिना आसलो. स्पिकर सर, हो आतां म्हाका शिकयता, आतां हांव शिकून आयला मरे कशें तुमकां धरप तें. स्पिकर सर, पॉयंट असो आहा की कोऑर्डिनेशन ना. तूं एक ऑडिट कर बिटवीन डिपार्टमेंट्स. तुवें आतां टायमपास केला. आतां हे टायमपास करूं ना स्पिकर सर. टायमपास एक्सिडेंटाचेर बरो केला आयल्या हांगासर. कोंकणीच्या विरोधान आहा असो दिसता सरकार म्हाका. बाय शोईंग दीस. स्पिकर सर, तेका थोड्याशा भासोवपाची संवय जाल्ली आसता. उदय हांवें म्हटलां तशें आपुणूच टायमपास केलाच. स्पिकर सर, कितले क्वेश्चन जाले? सब क्वेश्चन गेले प्रश्नाक. स्पिकर सर, आमी तेकाच लागून तर कोंकणी विश्व संमेलन आमी गोंयांत ऑर्गनायजूय करता आनी आमचे ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट हे खूब एक्टिवली काम करपाक लागला. कोंकणी अकादमीक आतां आमी नवीन जागेर स्थलांतरीत केला आनी त्या इन फ्युचर कोंकणी म्हणजे भाशा भवन बांदपाची आमची तयारी आसा.